मिसाक सुरुवात दिवन गीत गावयात. 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पेज 15 1-5. Sorvesporaच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया. दिसो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावुया. सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवा परबीक मोहिमा निरंतरी दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आज देवान आमकां दिल्ल्या दिसाक पाजिवोतांक वारवारीच्यान ह्यो दिसाचो कोतकोत्यान करून रमोया वेळी मुखार. एकतालीच मोनाची जावन सगळीं देवाचे आजोवया उपकार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदांच सदांच आसता. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमची काळजां खुशालकायेच्या भावांनी भरून आनंदान मुरगोडटात. कित्याक आमी माय मारयेची वेलांकनी सायबिणीची परब समोर ओंपता. फाटल्या 9 दीस भाग्योन सुसे आनी मारिया हांच्या जिविताचेर आदारून आमी नियाळ केला आनी पात्रीस्कोत बापायचे काळीज ह्या पाप साहेबाच्या चिडींतल्यान आमच्या जिविताक आमी संदेश घेतला. आयज हे पोरबे सोमयार पोवीत सोबा राखपी बापूय जुजे आनी आवय मारिया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. देवान भाग्यवंत जुजे आनी मारिया वरवीं आख्खी पोवीत सोबा राखल्या आनी सांबाळल्या आनी आपूण पोवीत सोबेचो राखणदार म्हूण थावें केलां. तर हे पोरबे दिसा मिसान वांटो घेतना सगल्या भावात्यांचो आमी उगडास कोत्ता. हे कोविड-19 महामारीचे परिस्थितीक लागून ह्या जाग्यार येवंक घडोवंक ना. तरी आसतना आपल्या घरांनी गांवांनी शारांनी रावन वांटो घेतलेल्यांचेर वेलांकनी सायबिणीचे विणवणेन देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रितीच्या भावानो आणि भयणीनो, सभेत सुंदर दिवस मोरये मायेचे जनन व परब आमी आज समारंभता. असे मीस हे पवित्र बलिदान आमी भेटयतना मोरयेचे सगळ्या भक्तां खातीर हांगा येवंक ह्या फेस्तांत आमी भागी घेवंक जायना जाल्यार ऑनलायन ही मीस आयकोन मोरये कडेन आमी मागले. आनी आज तिचो जनन आमी समारंभताना
आमी संतोष पावया मोरी आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांचेर आमच्या घरच्यांत ती पावतले म्हणून भरोसो दवरया आनी तशेंच आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या सर कोंकणी मिसाक ह्या मोरये मायेच्या भक्तांक भावा भयणींक खंय पुरो आसात की तुमचो सगळ्यांचो उडास कांड ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमचे खातीर हांव मागतलो. देव आनी मोरी माय तुमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी आनी तशेंच आज हांगा दिल्ल्या सर त्या सवां खातीर आमी प्रत्येक तरान ह्या बलिदानांत मागोवन विशेश तरान म्हाका हे मॅसेजीस मेळ्ळ्यात. ह्या मिसाच्या बलिदानांत मोरये कडेन आमी मागया की भुरगीं नासतना काजार जावन भुरगीं नासतना आशिल्ले मस्त कपल्स अकलनवरे आसात तांची एक आशा की तांच्या जिवनांत एक तांकां देव भुरगें फावो करून दी म्हूण. मोरये माये ती आवय जावन आमचें दूख तिका कळटा आमची आशा तिका कळटा आनी त्या मोरये माये कडेन आमी भावार्थान आनी भरोशान आमी मागोया की ह्या सर भावा भयणींक देव तांकां जाय जाल्लें तें भुरग्यांचें देणें फावो करून दी. आनी तशेंच आज हे फेस्त आमी आचरितना मस्त तेसावा मस्त लोकांनी मागणी विचारल्यान तांच्या कुटुंबा खातीर आनी मोरी माय जावन आसा आमची आवय कुटुंबाची एक वडील म्हणल्या बरें आमची राखण करची ती माय त्या माय कडेन आमी मागया ह्या सर आमच्या भाव भयणींक आमच्या सर कुटुंबांत तो संतोश आनंद आसचे बरें ती मोरी माय आमकां बेसांव धाडून दी. सर आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सूर पुजयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. Moy mandeva
उपकार कोरता आमी तुकाच दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाची शिरी तो संसाराचे पाप काटाय आमची कागलूक तो बापाच्या उजव्याक पोहोचला आमचे मागणे आयकून घे मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्तान एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक मोहिमान देवाक सोर्गी प्रार्थया सर्गींच्या बापा आमच्या सडवंदराक मनशा सैम देवच्या खातीर अगणित सन्वयन आनी मोगान भगवंत ओंकार मोरयेक तुवें साल माडले ओ तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोर रमता तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिसो मोग करूंक आनी तिचे देख आनी मजत घेवंक बावरतान भरोशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दे आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. मिकयास प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप पूण तूं बेतलहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुला मदें तूं भोव ल्हान तरी इस्रायल वयर राजभर चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तांय जल्मतलो ताचो रोम न्हय आतांचो पूण भो पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्माक हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो उपरांत ताच्या भाव भयणीचो एक उरलोलो सोमो इस्रायलाच्या पुता धुवाच्या एकवटान पोत्तलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकूंक तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती बिराती विणे रावतली कित्याक तेन्नातान ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचे उतरे देवाचे उडुपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सोवे पेज 224 T49
murgottat calismoci, sorbes corazovi, murgottat calismoci, sorbes corazovi, sotos macaboctat, moja de manzovi, tot mea canonzata, sorbes corazovi, murgottat calismoci, sorbes corazovi, murgottat calismoci, carna sorbonici, maca angostile, o vitru taici, gale macagli, sorbes corazovi, murgottat calismoci, sorbes corazovi, murgottat calismoci. Bagiवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपली येवजणी पोरमणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरतात हें आमी जाणो. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान ताणें आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मारगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणेय केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, sorbes porran, sui, sui. 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 Amus to surgitam devunai lolo. Jivo undo muntat somi. O undo katato. Alleluia, sorbes porran, sui, sui. 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 सर्व स्फोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. मोहिमा तुका सोम्या. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाझरेत नावाच्या एक शारांतले एक अंकारी सर्शेन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाले. ते अंकारीचे नाव मोरे. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्वर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरे सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडले. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूव जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे
राज्यासन सर्वस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचे ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाले, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय हांवकार. देवदूतान तिका जाप दिले, पवित्र आत्मान तुजेर येतलो आनी परमोन्नताचे सकत तुजेर सावळी घालतले. देखून तुजे तावन जल्मांच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपणे म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस जातले. गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखला तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलें सुना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशींचो गेलो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बर्थडे म्हणटना आमकां मस्त उडास येता. ल्हान आसतना भुरगीं आसतना आमकां बर्थडे करतना विविध रितींची गिफ्ट मेळटली. आतां थोडे फावटी आमी बर्थडे म्हणटना केक कतरचें, पार्टी करचें, हें सेलेब्रेशन अशें मस्त फंक्शन आमी करता. बर्थडे म्हणटना आमचो जल्माल्लो दीस आनी त्या जल्मा दिसा तो आमकां विशेश संतोश हाडचो दीस जावन आसा. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज मोरये मायेचो जल्म दीस. कितें गिफ्ट तिका आमी दिवचें? आमचे तावन तिका कितें फावो जावं? केक कत्रेत की जावचें ना. बरें सोबीत सुंदर एक साडी या कापड आमी दिवयात की तें चलचें ना. आनी कितें हांव तिका दिवं? मुजेंत जिवेत. मोगाचे न्हू, आज ह्या संतोश बरयत फेस्ता दिसा, परबे दिसा मोरी आमचे थंय कितें आशेता? एक याजक पाद्री एका जैलाक वचोन एक हार्डकोर वायलंट कठीण विशेश आसलो एक क्रिमिनलाक मेळटा, एका कैदीक मेळोंक येता. कित्याक म्हळ्यार ताका मरणाची शिक्षा आसली. ताका आदल्या दुसऱ्या दिसा ताका फाशी दिवचें आसलें. त्या देखून ह्या पाद्रापाची एक आशा ताका फाशी दिवच्या पयलें ताचो आत्मो नितळ करून कुमसार करून ताका देवा कडसून धाडिचें म्हणलें. ह्या एका व्यासकाचे पाद्रापाची आशा आसली. त्या देखून ह्या जैलाक तो येता, त्या प्रिसनाक येता आनी थंय त्या कैदी कडेन उलोवंक सुरू करता आनी ताका देवाच्या उतरा विशयांत ताका पुरो सांगून दिता. पूण ह्या कैदीक तें कितेंच आयकोंक नाका आसलें. आवय बापायचो मोगा विशयान ताणें सांगलें, तरी ताका आवय बापायचो मोग नाका आसलो. मस्त रितीनी ह्या कैदीक ताची मोत, ताचें मन, ताचें काळीज, ताचो आत्मो बदलूंक ह्या विगारान ह्या पाद्रापान ट्राय केलें. पूण कितेंच चल्लें ना. लास्टाक एक चान्स म्हणून हो विगार पाद्राप त्या कैदीक म्हणटा, तुका हांव एक अवकाश दिता, एक चान्स दिता. कितें गी म्हणून तो कैदी विचारतना आमी दोगी जाण वट्टूक बसून एक घडी नमान बरये मागणें भेटोया. आनी तितलें म्हणटना ह्या कशें मनी ह्या पाद्रापातावन बचाव जायचें हाचें कितें कितें चड जालें म्हणून चिंतलो हो कैदी एक घडी पोर त्या पाद्रापा वट्टूक तें नमान बरये मागणें म्हणूंक ताणें सुरू केलें. नमान बरये कुरपेन बरलेलें. इतलें म्हणटाच त्या कैदीची उतरां बंद जालीं. बंद जालें पळोवन पाद्रापान विगारान पळयलें. कितें जालें घेवन पळयतना तो मौन रावन दोळे दांपून ताच्या दोळ्यांनी दुकां देवंक सुरू जालीं. तांणी ते नमान बरये प्रार्थना मंदरचलें, मूग दिलें आनी तक्षणांच हो कैदी उठोवन पाद्रापा कडेन, फादर म्हाका कुमसार जायचें. आनी तशें तक्षणां उठोवन त्या पाद्रापा कडेन कुमसार जालो आनी ह्यो व्यक्ती ताचो आत्मो नितळ करूंक लागलो. मोगाचे न्हू, ही जावन आसा सक्त
मोरयेचे मोरी आमी नीज बाबार्थान विश्वासान मोगान तिचे कडेन मागल्यार ती निजायकी तिची बेसांवां आमचेर घालता म्हणलो आमचो विश्वास आमचो बाबार्थ आनी आज ही उतरां नमान बरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता ही उतरां आमच्या काळजांनी बरोवन दी कृपेन भरलेली मोरयेचो आज जनन आमी आचरिस्ता तर कितें आमी आमच्या जिवनाक लागू करयेत ह्या मोरयेच्या जिवनांत पयलें जावन आसा मॉडल ती एक मादरी जावन आसा तिचें जिवीत आमकां समेस्तांक एक प्रेरण देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ती आमकां प्रेरण जावन आसा देवाच्या कृपेन भरलेले म्हणटना त्या देवदूताचो आवाज सोमी जेजू सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा ही उतरां आयकतना मोरयेक जाल्ली भोगना जाल्यार कितें पूण खऱ्या विस्वासान भावार्थान धैर्यान आनी देवाच्या आज्ञाक काल्तिमान काडली मोगाची आनी भाग्यवंत आमची माय आमची आवय आमी बावतिस्मा मुखांत्र देवाच्या कृपेन बरयल्लीं जावन आसा आमी केदींच चिंतनाये देवाची कृपा आमचे वयर ना निसायकी चिंतल्यार आमच्या भावार्था मुखांत्र बाप्तिस्मा मुखांत्र ती देवाची कृपा आमच्या जिवनांत आसा ताचे कितें उपयोग आमी करता तें जावन आसा आमच्या जिवनाचे सवाल ह्या प्रश्न आमी कशें देवान दिल्ली कृपा देवान दिल्लो भावार्थ आनी देवान दिल्ली सक्त ह्या संवसारांत देवा खातीर कशें आमी उपयोग करता देव निजायकी आमचे सांगता आसा हे सत आमी मानून घेवया आनी मरये बरे देव तिचे सांगता आसलो आनी देव केदळा त्या दुतान सर्वेस्पराच्या दुतान सांगलें की सोमी तुजे सांगता आसा ते दळा तिका तें देवाचें कितें योजन आवय देवाची आवय जावचें तें एक योजन तिणें भरपूर रितीन स्विकार केलें मरये बरी आमी देवाच्या कृपेन बरोवन एकामेका क्रिस्ती जिवनांत प्रेरण जावंक क्रिस्ती जिवनांत आमी मादरी जावन जिवंक आज मोरयेची मजत आमी मानून घेवया दुसरें जावन आसा मोरये जावन आसले सर्वश्रेश्ठ आपोस्तल ह्या सीस तिका आपोस्तलांची राणी म्हूण आमी नमन करता जेजूची आवय तरे जेजूची सीस जावन ती आसली आपल्या पुता जेजूच्या कामांत तिच्या मिसावांत सदांच आपल्या मागण्या वरवीं आपल्या चिंतनाद्वारे जेजूक तिणें सांगत दिलो जेजूची सीस जावन तिणें आपलें जिवीत देवाच्या महिमे खातीर आनी देवाच्या सौर योजना खातीर आपणाकच तिणें संपूर्ण कयेन समर्पिलें आमी देवाचे सीस जावन आसा देवाचें काम मुखार चलोवंक आमकां समेस्तांक देवान आपोवन दिलां मरये बरे आमी आमकांच देवाक समर्पण ह्या संवसारांत देवाचे साक्ष जावंक चलोवया आनी देवा आमच्या मरये मायेची आवयची आनी सांजुजाची मजत आमी मागया तिसरें जावन आसा मोरी माय दुखी सायबीन दुखांचे आनी कश्टांचे एक मादरी जावन आसा नमान मरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा पळय तूं गर्भस्थ जावन एका पुताक प्रसूत जातले त्या घडयेतावन दूतान दिल्ल्या सर्वेस्पराच्या दूतान सांगल्या त्या उतरांच्या त्या घडयेतावन अकरेक आपल्या पुताक ह्या संवसाराक देवान धाडन सडवंदार करन खुर्सार ताका मरोवचे बरें ताका मरतना मरोवन ह्या प्राण सोडोवन आपल्या हातांनी धरल्या त्या पुताक आपल्याच आवयच्या हातांत तो आपल्या खुर्सार मरण जीव दिल्लो जेजू क्रिस्त आपल्या आवयच्या मरयेच्या हातांत कितले फावटी आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत आमी पळयलां आवय बापय आपल्या पुता खातीर रडचे आमी सिनेमांनी थोडे फावटी पळयता आपली आवय बापय आपल्या पुताक ह्या जुशी मारले ह्या आपल्या दुवेक
कोणें पाड करून ताका जिवेशी मारून उडयलें अशें आमी घडितां कितलें जावन पळयता तर मोरयेक कितें भोगलें आसलो आपलोच पोत सडवंदार जेजू क्रिस्त जेजू बाळक जावन जल्मलो ताका दिसलो भावार्थान बरोवशान नाजूककायेन वाडयल्ल्या जेजूक आज ती तिच्या आवांत जिवनांतल्या त्या पुताक आपल्या हातांत घेतना खुर्सार्थान उंकळयतना उंकळनासल्या त्या पुताक पळयतना सगळी खुर्साची वाट त्या सोडून मेतना खुरीस भोंवन व्हरतना आपल्या आवयक जाल्लें दूख तिका आयिल्ली बेजाराय आनी तिच्या मोतीन जाल्लें चिंतमा कित्याक म्हूण विचार येता पूण मोरये मायेन ती एक आमकां निजायकी प्रेरण जावन आसा आमच्या दुखांत आमच्या कश्टांत आमी ते कश्ट सोदतना आमी मोरयेचो उडास काडया जर तिणें देवाची आवय जावन आपल्या पुताक त्या खुर्सार मरतना आनी खुर्सार मरोन आपल्या हातांत तिचो निर्जीव कोड घेतना तिका जाल्लें दूख आमी उडास केल्यार निजायकी आमकां तिचे मोरयेची जतन ह्या मोरयेची सक्त आमकां फावो जाता आमी जिवनांत ल्हान व्हड दुख्खी कश्ट वेतना माये मोरयेचो आमी उडास काडया तिची जतन आमी मागोया आनी चवथें जावन आसा विधेयपण पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो एखाद्या वेळा मोरयेन सांजुसेन देवानंत आमच्या जिवनांत बेसांव धाडीचे गालेचे जाल्यार ताच्या उपादेशांक ताच्या उतरांक पाळो दिवन आमी तकली बगा जाय काल्तिमान घाली जाय कशें मोरये मायेन त्या देवदूता मुखांतर देवाचे ते उतार आयकलें गे तिणें सांगले उतरांत पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं भावानो भयणीनो मोरयेची मजत आमी मागून घेया आनी हे सोबीत सुंदर मोरयेचे जनान परब आमी समरमतना नीस क्रिस्ती जिवन जिवंक आनी एक मादरी जिवन जिवंक आमचे आयिल्ले कश्ट सोसून व्हरूंक सोसून देवाक समर्पण दिवंक आनी तशेंच देवाच्या उपदेशकाल आमी विधेयपणान ते कल्तिमान घालून मुखार चलोवंक जाय आसलें बेसांव आमी मोरये मुखांतर मागोया आनी विशेश तरान आज मोरी माय आमकां एक प्रेरण जावन दी आमच्या कुटुंबांत तशेंच आज आमी हे कुटुंबां फेस्त आमी भेटयता कुटुंब सकट आमी एक जावन जेवण करून त्या मोरयेच्या जनाडांत आमी भागी घेता भागीदार जाता आनी तशेंच संतोश पावता आज ह्या घडये ह्या मिसाच्या बलिदानान आमच्या सर कुटुंबाच्या संध्यांचो उडास आमी काडुया खंय आसात थंयचो समेस्त थंयचो उडास करून आज मोरये मुखांतर तांचे खातीर आमी मागया देव मोरी माय आनी सांजुसे तांकां राखोवन दी बरी भलायकी तांकां दिव दी आनी कितें जे ते जिवनांत आशेतात तांचे गरज्यो तांची आशा मोरी माय तांकां फावो करून दी आनी देवा मुखांतर सगळीं बेसांवां तांकां फावो करून दी म्हूण मागया आमेन. सत्मंता देवा सोरपदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितीन विचार वचनारात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यान तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्दी सांबाळलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पवित्र देव बापाच्या उजव्याक बसला तुय तांची व्यान मेल्ल्यांची मुंचवी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचें भक्षणे फुडचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत आमेन. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप तो आमची मागणी आयकून आमचो दिसपडतो ग्रास फावो करता तर भावार्थान आनी विश्वासान त्याच बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची पावलांनी आमकां चलोवंक बरी शिकवण दी
दिवंक आनी पोरजेचे बरे फुडारी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. फाटले 2 वर्सां कितलोच लोक तुजे पांयां सोशी येवंक आशेला आनी हे कोविड-19 पिडेक लागून येवंक मेळ्ळें ना. माये ही पिडा बेगीनूच पयस कोर आनी तुज्या पांयां लागीं घेवंक आमकां तुजी दारां उक्ती कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जायतीं आमची भाव भयणी भुरग्याचे देणेक आशेतात. तशींच जायतीं भुरगीं अनाथ आसात आनी जायतीं तरणाटे आपल्या जिविताचो सांगाती सोदतात. तांकां सगल्यांक देवान आपलो हात लावूंक आनी तांकां बेसांवांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. मागुया सगल्या आवयां पासत. आवयची जबाबदारी जावन आसा एक महान जबाबदारी. आपलो घोराबो सांबाळूंक आवयांक जायते कश्ट पडटात. हे कश्टांक फुडो करूंक माये वेलांकनीची बोल आनी गोठाय बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. थोडो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. या मिसांत मागणे विसरल्या मागोंक विसरल्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर विशेष तरान आमच्या कोंकणी भावा भयणी खातीर भक्तां खातीर आमी मागोया. आनी तशेंच ह्या पवित्र बलिदानांत प्रत्येक तरान काजार जावन भुरगे आशेवच्या त्या व्हंकल्या न्हवऱ्यांक घोव बायलांक आमी तांचे खातीर मागोया. तांचे जिवेत मोरये मायेक समर्पण. मोरी ती आवय जावन आपल्या पुताक जल्म दिल्लें कितें म्हूण तिका कळोन नासच्या त्या मोरये माये कडेन आमी मागया. त्या सर मॅरीड कपल्सांक देवा मुखांत तें बेसावन ती तांचेर फावो करून दी आनी तांकां एक भुरगें देवाचें बेसावन तांकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगळीं आमची क्रिस्तांव भक्तां आनी आमची कुटुंबां तुमच्या सुमेस्तांच्या कुटुंबांक आमी मोरयेच्या हातांत समर्पया आनी म्हणया नमान मोरये कुरपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझ्या थंय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माई आमकां पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी तुका समर्पित हांव.
जे कितें आमचे कुटुंबाचे न्याय गरजेचे ते सकट आमकां तो फावो कर तुज्या पुता जेसूचे नावे आमेन. दाना तोरेवड्यार गीत गावयात. कानीक मोगाचें. Kanik mogaci Tuka ami beton dika Svikar kortu doyente Altea kazan somor pita Papa kanik mogaci Tuka ami beton dika Svikar kortu doyente Altea kazan somor pita भावा बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवतरा देव बापाक मानता तसलें जावन दिवन मागत तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगाळ ओंकारीच्या कुस्वांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे ओंकारपण वाडोवंक ना पूण तें पवित्र केलें तस जेसू तुजो पूत आमकां पथकांतल्या सर्व दावांतले निवारण दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पाव होय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पर उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवासव काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मलेले नित्य ओंकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणता तुका वंदिता तुजे किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाचे व्हडपी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणें संवसाराक पांखयलो तो जेजो क्रिस्त आमचो समे ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तर महिमा वखणटात तांचे सांगाता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार गोल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयजो उत्सर्गी तुका जोयजो पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पराची नवीन येतात ताकाजूय उत्सर्गी तुका जोयजोय उत्सर्गी तुका जोयजोय पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर
बापा खरंच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्यानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोड आनी रगात आपले कुशीन कस मरण सोसूंक पळयच्या आदी ताणें वोंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पसत समर्पणची तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचे हे रगात पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात But it's so good for God to you. Zumelo Jesu 지원 자랑 예수로 변해 도로 예수 멜로 예수 지원 자랑 예수로 변해 도로 बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी वो जिविताचो बोंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेसूची कोड आनी रेगा सेवतल्या आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा देवदास अमरोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो धरून त्या मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ फळें फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पोते बगे धर्मता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे तांचे सांगाता तुजी माय मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवण्याची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तिरपावर्तन म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन आमकां सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. मगस घोर्त जावन एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलीत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलीत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करता ते शेळेच्या जिवनांत आपयल्यान आमी सर सुभागे सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओतमीत कुमुनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गीत गावयात. नंबर D19 जेजू तुजो उगडास प्रो, पेज 57. Ugrás puro, alzan boru, sotos coro, oslo zaitur, sotos amso, rum polium, tuka bokso. Kalzan tamcha, kalzan tamcha. Dar boboladi, kalzan tamcha, kalzan tamcha, पळयात एक अवंकार प्रसूत जातले आनी एका पुताक जल्म दितले. तो आपले परचेक पदकांतले सडयतलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा आईच्या दिसा जल्मल्ले भाग्यवंत अवंकार मरे अख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतस बरेत काळजान
तेचे वरवे मनशा सैंबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या दाका वायनाच्या रुपान तुवें घेतला तेच्या आदारान जेजू क्रिस्ता कत्रे कोण सोदूंक भावार्थान तकलो आपलो सोडवंदार म्हूण मानून घेव आनी ताच्या एकपणा सोदूंक खाल जेवंक समेस मनशां फावर कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा समेस्तांचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांती नांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Dear pilgrims who are participating in the liturgy of Konkani, on the feast day of our Blessed Mother, Our Lady of Health, Velankani, on behalf of our Bishop, His Excellency Dr. M. Devadas Ambrose, the Bishop of Tanjavur, the Rector, Procurator, Shrine Fathers, Confessors, brothers and sisters, sign workers and the parishioners, we would like to express our heartfelt, blessed, a very happy feast to all the people who are taking part in the liturgy said by Konkani. Even though you are separated from the distance, restricted with the guidelines of the government because of the corona pandemic, we are united in prayer from 29th, from the day of floor hoisting of our Blessed Mother till today. And people from all over the world who are watching the Shrine Web, Shrine TV and social medias. So you have been with us, you have been with our Blessed Mother to pray for your intentions. So from the shrine, from the foot of our Blessed Mother, we express our greetings and blessings from our Blessed Mother. In a special way, I would like to thank Father Pascal, our confessor, and the team, the liturgy team for the language of Konkani, who have come from far away from Goa and made vibrant the liturgy in a meaningful manner for the people who are at home to receive the blessings, to participate in this liturgy. So very special to Father and the team. So surely our Blessed Mother will intercede for us, even though we are beyond. We are far away and we are united in prayer. So many more thanks for all of us. So we continue to pray for you and you also pray for us. May God bless you. The blessings from our Blessed Mother. Thank you. पयले सुवातेर हांव दिनवासता बापाक प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो आमी आज हे पेस्ताचे रसूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या हांगाच्या बिस्पांक देवदास आमरोस हांचे खातीर आमी मागोया आनी आमच्या रेक्टर फादर पॅरिश प्रेस्ट तो वायस रेक्टरी जावन आसा आनी बाकीचे सर फादरापांक आनीक कामागारांक आमी मर्यादच्या हातांत समर्पया तांचे खातीर मागया तांचे बेसांव तांचे मिसांव बऱ्या तरान सरोवन दी आनी मरी मागीर तांकां बेसांव घालून दी आनी तांकां अर्गां दिवया तांणी आमकां सर अवकाश करून दिलो हें बरें मिसाचें बलिदान पेटोवंक आनी हर एका विशयांत आमकां सत्कार दिला त्या देखून तांचे खातीर मागोवंक विसरांक नाकात आनी तुमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबाच्या सर भावान आनी भयणींना तुमकां मरी मायेचें बरें पेस्तांव मागता हॅपी फेस्ट. हांव दिनवासता आमच्या रेक्टराक ए प्रभाकर आमचो फादर रेव्हरन पादविगार एस आर पुत्रराज ताणें आमकां सगळो सहकार दिल्ल्या पासत तसोच आमचो कापेलांव पास्कल ताणें सदांच एक बरो वावर केल्लो आसा आनी करीत आसात ताचे पासत ताका आर्गांनी वखणटा. आमचे दिनवास तालिगांवच्या पादविगाराक सिप्रियान दी सिल्वा बरें मार्गदर्शन आमकां दिल्ल्या पासत फादर कायतन डिसोजा chaplain of St. Rita Chapel, Karona, जाणें आमकां लिटर्जी बरोवपाक आदार केल्ल्या पासत आनी सेक्रेटरी ऑफ तालिगांव चर्च जेनिफर मोन्सरात ताचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. आमचे करीत दिनवास मिडिया पासत आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस GCTVचो दोनी बियात आशिर्वाद एंटरप्रायझीस अलिशा प्रायम TV गोवन न्यूज बीन
तांणी लायव्ह स्ट्रीम करून तुमकां दर एकल्याक आपापल्या घरांनी रावून एमीस आयकूंक दिल्ल्या पासत तुमकां दिनवास हांव म्हजे कितें दिनवास म्हाका लिटरजी चलोवंक हांगा आदार दिल्यांक म्हजी गोरकान मारिया क्रिजा मिरांदा इनासियो डायस आमचो म्युजिशियन एल्टन सिमोइस de मोर्जिम आनी स्टॅनली रॉड्रिगीस काविलोसी तुमचेर सायबीणमाचे विणवणेन बापाचो आशिर्वाद मागता आतां आमी केक कातयतल्या फादर रेवरंड फादर S. Arpuradat, please welcome to cut the cake. Vasana